लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 18 ओळी 31 ते 40 आणि 3. आपल्या कोष्टा मरणा आणि पुनर्जिवंतपणाचे जेजूचे तिसरे बाकीत 12 जाणांक कुशीन घेऊन जेजून म्हणले, आम्ही आता जेरुसल्याक चढून वेतांव आणि मनशाच्या पुता संबंदी प्रवाद्या उद्देशी बरयल्ले आसात तितलेंय संपादन येतोले. ताका विदेशांचे आधीन करतले, हे ताच्यो मस्कऱ्यो करतले, ताका जेरबोन दितले, ताचेर थिंपी उडयतले आणि जेरबोन दिल्या उपरांत ताका जिवेशी मारतले आणि तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जिवंत जातलो. पूण हांतले कांयच ते समजले नात आणि ह्या उतरांचो अर्थ तांकां लिपोवन उरलो आणि कित्या विशीं जेजू अशें उलयतालो ते समजूंकूच नात. जेजू एक कुड्ड्याक बरो करता. जेजू जेरिक्या लागीं पावता आसतना कोण एकलो कुड्डो रस्त्याचे देगेर विकेक बसून आसलो. खूब लोक तेवशिल्यान वेता ताचो आवाज आयकून तें कितें गाय म्हूण ताणें विचारलें. नाजरेतकार जेजू तेणें वेता म्हूण ताका सांगतोच तो आड्डून म्हणूंक लागलो, जेजू दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. आनी फुडें वेतालीं तांणी ओगो राव म्हूण ताका बोबाट केली. पूण ओदीकूच आड्डून तो म्हणत रावलो, दाविदाच्या पुता, म्हजी काकलूत कोर. जेजू थांबलो आनी ताका आपणाशी हाडूंक लावन तो लागीं सोरतोच ताणें ताचे कडेन विचारलें, हांवें तुका कितें केल्लें जाय? ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका नव्यान नदर येशी कोर. जेजून ताका सांगलें, नव्यान नदर घे, तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. आनी रोकडीच ताका नदर आयली आनी देवाची तुस्त करीत तो ताचे फाटल्यान गेलो. आनी हें पळोवन सगळ्या लोकांन देवाक वाखाणलो.